parle ponascha namo namo sudhundara sakramentantam karaksha Sirgin sudev tu amka melong kravlai Sirgin sudev tu amka melong kravlai Dev pon lipon tuve undya chiruk ketlai Dev pon lipon tuve undya chiruk ketlai Undya vainare tu amche khanzatai Undya vainare tu amche khanzatai Amcha mogan burun tuka samarpitai शेताय वै मोगडा जिजू तुझे देव कोण लिपोवलो मुंड्याचे रूप घेवन ह्या संवसाराक तूं आयलाय सदांच आमच्या सांगात तूं रावक शेताय मातणे आमचें पोशण जावन आमचें काण जावन सदांच आमकां तुज्या मोगान तूं भरताय देखून तुका आमी अर्गां दिता आनी गायता जिणेचे सुख दुःख तुका सांगूंक आयल्या जिणेचे सुख दुःख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तन बुजवून आशेवन हांगा रावल्या तुझे तन बुजवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजूये आमकां मेळूंक तूं ये जेजूये आमकां मेळूंक तूं तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाले पोराच्या नमो नमो सद्गुणधरा सक्रमेंतांtam karaksha नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाले पोनाचा नमो नमो सद्गुणधरा Sakramentam karaksha आमच्या जिणयेचे दूख आनी दूख बोगडा जिजू हांगासर हाडलाय हांव तुका आमी मातणे तुजे जावन बुजवून आमी आशेवन आसा ये जेजू आमच्या काळजान तुये आमकां मेळोवंक तुये तुज्या कृपे देणेच्या भांडारान तूं लागीं सदां सोम्या साप्तां तुजी गोडसाय लागीं सदां सोम्या साप्तां तुजी गोडसाय तुजे संगी रावंक विसारता जिणे कोचाल तुजे संगी रावंक विसारता जिणे कोचाल
आमी घेऊन तुझे दर्शन संतोष जाता आमी घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान संची तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाने पोनच्या नमो नमो सर्वंधारा सक्रामेंतांतां कारच्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाने पोनच्या नमो नमो सर्वंधारा सक्रामेंतांतां कारच्या तू तुझ्या प्रगतीने वेळार देवाच्या उतराच्या बळार सैतानाचेर जय करून तुका साथ दिताले वय मोगळाचे आमी आमच्या दिसपट्टा जिणेंत सदांच तुज्या मोगान बरोवन आमच्या जिणी देवच्या त्या ताळण्याचेर जैत बरोवंक देवाच्या उतराचे गोडसाण तूं आमकां दी देवाच्या उतराचे ताण तूं आमकां दी अशें देवाच्या उतराच्या बळान आमी आमकां येवच्या ताळण्याचेर जैत उरोवंक तूं आमकां आदार दे ह्या काळाक आमी पावल्या पवित्र काळांत आमी आसा कृपेचो काळ तुवें आमकां दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता ह्या कृपेच्या काळार मोगळा जेजू सदांच आमच्या सांगात राव कित्याक तूं आमच्या सांगात आसल्या वेळार कसल्याच संगतेक भियेवची गरज ना कित्याक तुजे उतार आमकां धैर्य दिता तुजे उतार म्हज्या मेटाक वाड दाखयता वय जेजू सदांच म्हज्या सांगात राव म्हाकाय तुजे बरी देवाच्या उतराच्या बळान सर्व ताळण्याचेर वायटाचेर जैत उरोवंक म्हाका बळ दी हें मागणें आमी करता तुज्या पवित्र नांवी आमेन दायकान बसात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो करजमाच्या काळार आमी आसा कुरपेचो काळ म्हण हांवें दोळो सांगलें देवाक भोव लागीं वेसो काळ वो कित्याक ह्या काळार आमी मागणें करता उपास करता दान धर्म करता देखून जेजू आमकां भोव लागशिल्लो जाता कालचे वाचपाक हिंत आसली मागणें उपास आनी दान धर्म असले जिणे जियेल्ल्या वेळार जेजू आमकां आनीक लागीं येता आनी ताची मजत आसल्या वेळार ताची कृपा आमकां मेळटा पूण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ही कृपा केवळ 40 दिसांक मात्र आमी सीमीत करची न्ही आमच्या जिणयेच्या आखेर पर्यंत सांबाळूंक जेजूची मजत आमकां गरज आसा देखून आमी हांगासर आयल्या थोडो वेळ ह्या आमच्या जिवान क्रिस्त सांगी करसूंक उंड्यारो पारतो आमच्या मदें आसा लिपोवन आसा आमकां तो दोळ्यांक उंडो मात दिसता पूण जेजू थंयसर आसा जेजू आमचे थंय आसा आनी जेजू आमचे थंय असल एक परिवर्तन करता कालच आमी आमच्या माथ्याक सींज घालो सींज म्हळ्यार ह्या गोबोर म्हणटा नासाचो संकेत गोबोर
नासाचो संकेत. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर केवळ नास मात्र आमी पळोवचे न्ही. पाड गुण नाश करून बरे आदारूंक हो एक ऐन वेळ. देखूनच गोबर कशें नास असो संकेत गे, तशेंच पाड आसले वायट आसले नाश जावन बऱ्या रितीन परिवर्तन जावंक जेजू आमकां आपण दिता. मातणे ह्या मागण्या वेळार त्या पासून आमी मागोवंक जाय. ह्या 40 दिसां भितर आमी परिवर्तन जावंक जाय. केवळ त्या 40 दिसांक मातणे उपरांत आमी असलीच एक मोगाची जिणी जिवंक जेजू आमकां खंडीत प्रेरण दिता. त्या देखून ह्या जेजू कडेन आमी मागोवंक जाय. मोगळा जेजू, तूं सदांच म्हज्या सांगाता राव, म्हाका सोडून तूं वचनाका. कशें तुवें देवाच्या पुत्राच्या बळान सैतानाचेर जैत तुवेले, तशेंच म्हाकाय तसलें एक बळ दी, म्हाकाय तसलें एक सकत दी म्हणून ह्या जेजू कडेन आमी मागचें भोव गरजेचें. मोगळा भावान आनी भयणीनो, 40 दीस करजमाचे 40 दीस मागण्यान आमी कशें चिताव, उपासान आमी कशें चिताव, दान धर्म करून आमी कशें चिताव. वांजेलांत जायते असले उल्लेख आसात. 40 दिसांक वांजेलांत विशेश एक महत्व आसा. ह्या 40 दिसांनी जायती गणितां घडली आमी वांजेलांत वाचताव. प्रत्येक जावन उत्पत्ती ग्रंथांत 7व्या अध्यायांत 4थ्या वळींत देव 40 दीस पावस धाडटा या आवड धाडटा नोआच्या काळार. थंयसर 40 दीस पर्यंत हे उदक आसता, आवड आसता. कित्याक देव आपणाची पृथ्वी या आपणे रचले पृथ्वी पळोवन दूख पळोवता, या सुरसुरता म्हणटा देवाच्या उतार. देवाक संवसाराचेर मनशान जिवची जिणी पळोवन बेजार जाता. देखून देव हे नाश करूंक जाय म्हूण आशेता. पूण थंयसर एक व्यक्ती आसलो, नोहा, नित्यवंत मनीस, प्रामाणीक मनीस. देव नोहाक आनी ताच्या कुटुंबाक वाचोवंक पळयता. उरल्या सगळ्यांक नाश करून ह्या कुटुंबा मुखांतर नवीच एक संतत वयर हाडूंक तो योचन करता आनी तशेंच करता. त्या देखून ती सगळी संवसारांत आसची सगळी पृथ्वी जानवरां सकट नाश जावच्याक 40 दिसाचो पावस तो धाडटा, या आवड तो धाडटा. आनी थंयसर सक्कड मनशां जावं पुरो कोटेजिणी जिवची सक्कड मरण पावतात. आनी 40 दिसांनी हो पावस रावता, आवड देंवता, उपरांत परतून संवसार आदले पर्यंत जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकांय वो एक 40 दिसांचे दीस करजमाचो काळ जेजून आमकां फावो केला. ताचे कश्ट नियाळोवंक, ताचें मरण नियाळोवंक, सांगतास ताच्या जिवनपणांत आमकांय वांटेली करूंक वो एक ऐन वेळ ताणें आमकां दिला. त्या देखून ह्या 40 दिसां भितर ह्या आस्तावणूच ह्या काळतावणूच आमी थोड्या संगतेक महत्व दिवचें भोव गरजेचें. निर्गमन ग्रंथाच्या 30 आनी 4थ्या अध्यायांत 20 आनी 8व्या वळींत आमी मैजे विशयांत आयकता. थंयसर देव मैजे लागीं या मैजे देवा सांगता 40 दीस आनी रात कान नासतना आसलो. देवाचे मुखामळ पळोवंक ताका साध्य जावना तरी देवा सांगता तो आसलो. 40 दीस आनी रात कान नासतना तो देवा सांगता आसलो म्हणटा देवाच्या उतार. परतून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 40 दिसाक तसोच म्हणलें एक महत्व आसा. आज आमकां हे करजमाचे 40 दीस दिल्या देवा खातीर आमी अर्गां दिवया आनी एक गीत आमी गावया. Sanko 141, page number 141. Kakult mo
मोजी कर देवा काकुळती सोतून सागो अपराध मोजे धुवन काढली तर म्हाका कर हिमा प्रहासन कर काकुळ मोजी कर देवा काकुळती सोतून सागो अपराध मोजे धुवन काढली तर म्हाका कर हिमा प्रहासन कर दुखेस्तानी कालत्या काळजाच्या सौम्या तूं तिरस्कार करिना होम बल्यो अर्पणा तुका मनवना तुका सहाय कालते काळे दुखेस्तानी कालत्या काळजाच्या सौम्या तूं तिरस्कार करिना होम बल्यो अर्पणा तुका मनवना तुका जाय कालते काळे काकुळ मोजी कर देवा काकुळती सोतून सागो अपराध मोजे धुवन काढली तर म्हाका कर हिमा प्रहासन कर मरणांतलो म्हाका निवार देवा जीन तुजी नीत गाजयतली उगड मोजे वोण परते सर्वेस्परा निरंतर ते स्तुती गाव दे मरणांतलो म्हाका निवार देवा जीन तुजी नीत गाजयतली उगड मोजे वोण परते सर्वेस्परा निरंतर ते स्तुती गाव दे काकुळ मोजी कर देवा काकुळती सोतून सागो अपराध मोजे धुवन काढली तर म्हाका कर हिमा प्रहासन कर काकुळ मोजी कर देवा काकुळती सोतून सागो अपराध मोजे धुवन काढली तर म्हाका कर हिमा प्रहासन कर Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मगाच्या भावान आनी भयणीनो 40 दिसाचो महत्व आमी समजोन आसा 40 दीस करजमाचो वो काळ ताका लागीं जावंक एक वर्तो अवकाश कित्याक ह्या वेळार जेजूची कृपा आमचे वयर आसता म्हण हांवें दोळ सांगलें मात न्ही वांजलांती ह्या 40 दिसांक तसोच म्हणलो महत्व आसा पयल्या रायाच्या 19व्या अध्यायांत 8व्या वळींत एलिया प्रवादी एक भाकरी आनी उदक पियोन ह्या 2 भाकऱ्यो आनी उदक पियोन 40 दीस आनी रात होरेब दोंगराक पयन करचें गडीत आमी थंयसर वाचता एलिया प्रवादी जेजेबल राणी येता न्हू सुकारे मारूंक देवाच्या त्या पर्वताक धांवता कित्याक ताणें बाळ प्रवादीच्या फडकीर ह्या प्रवाद्यांक ताणें जिवेशी मारल्लें
आणि ह्या वेळार जेजेबेल राणी ताचे वयर पारीकपण घेता म्हूण ताका बेस्तायता आनी एलिया प्रवादी हाचे तोंड सुकारी मारूंक होरेब दोंगराक धांवता त्या रणांतल्यान धांवता भुकेल्लो तो ताण येल्लो तो उदक ना कान ना आनी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा तो एका रुखा मुळा न्हिदता खंय म्हळ्यार ताका पुरो समजल्या सोलोंक जायना आनी ह्या वेळार थंयसर ताका बरी न्हीद येता एका रुखा मुळा न्हिदल्या वेळार ताका बरी न्हीद येता आनी एक देवदूत ताका एक बाकरी दिता आनी इल्लें उदक दवरता आनी म्हणटा ऊठ आनी का आनी पिये वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भुकेल्लो एलिया उठता ती बाकरी खाता सांगात आसतें आसलें उदक तो पियेता पूण ताका भूक ताचे परिहार जायना कित्याक तो कठीण भुकेल्लो धांवोन आयिल्लो सगळे दीस ताणें एक दीस ताणें पैन केल्लो आनी ह्या वेळार परतून तोच देवदूत येता आनी ताका एक बाकरी आनी इल्लें उदक दिता परतून तो देवदूत म्हणटा ऊठ आनी खा आनी पिये आनी एलिया प्रवादी दुसरे फावटी ती बाकरी खाता आनी उदक पियेता आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा त्या बाकरेच्या आनी त्या उदकाच्या बळान सक्तेन बरोवन होरे पर्वताक तो पावता मातणे 40 दीस आनी 40 रात तो थंयसर देवाची सेवा करता या देवाक तो होरेबाक पावता पळय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 40 दीस आनी 40 रात आमकांय भोव गरजेची मागण्यान आमी करसूंक जाय प्राजितान आमी करसूंक जाय दान धर्मान आमी करसूंक जाय जोना प्रवादी तेंच म्हणटा 3ऱ्या अध्यायात 4थ्या वळीत निनिवे शहराक तो वेता तो म्हणटा 40 दिसांनी तुमचे सगळे शहर नाश जातले आनी केवळ 40 दीस मात्र आसात कित्याक तुम्ही पापकी जिणी जियेतात अन्य देवाच्या फाटल्यान तुम्ही गेल्यात निज देवाक तुम्ही सांडला देखून तुमकां देव नाश करतलो जोना प्रवादी निनिवे घराक एक जागवण दिता 40 दिसांनी तुम्ही सक्कड नाश जातल्यात आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार आयकल्लो राय मातणे सगळीं मनशां तांचे जानवरां सयती उपास करतात खंय प्राजित करतात म्हणटा देवाच्या उतार राय आपल्याचे बरे वस्तू किया रायपणाचे मुस्तायकी देगेन दवरता गोन्य वस्तू न्हेसता आनी निनिवे शार सक्कड लोक जे कितें रायन केलें तशेंच करतात गोबराच्या गुणयेन ते बसतात मुस्तायकी पिनकर मुस्तायकी ते न्हेसतात गोनी वस्तू ते न्हेसतात आनी प्राजित करतात आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो उपरांत जे कितें देवान तांकां सांगिल्लें देव तें करिना कित्याक ताणें प्राचित आदरलो कोटीची सांडली निज देवा फाटल्यान ते गेले निज देवाक ते वळखले देखून देव जे कितें ताणें सांगिल्लें 40 दिसांनी नाश करता म्हणून ते तो फाटीं काडटा त्या लोकांक तो नाश करिना बदलाक तांकां नवें जिवीत तो फावो करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मातेवाच्या 4थ्या अध्यायात 2ऱ्या वळेंत आमी वाचता जेजून 40 दीस आनी रात उपास केले जेजून 40 दीस आनी रात उपास करून देवाची महिमा ताणें परगटली आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या जेजूची परीक्षा जाता एक सैतान येवन जेजूक नाडता सैतान येवन जेजूक नाडता पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाच्या उतराच्या बळान जेजू ताचेर जैत व्हरता आज आमकां जेजू असलेंच एक आपण दिता आमी देवाच्या उतराच्या बळान सैतानाचेर जैत व्हरोंक जाय कित्याक देवाचे उतार आमचे कडेन आसा ते आमकां जागवण दिता देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक ते बाजुल्ल्या 2 दारीच्या दालवारी परी म्हणटा हेब्रेव बरयलें पत्र प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार मेकळे करूंक ते शकता म्हळ्यार देवाचे उतार मेल्ले उतार न्हय
ताका जीव आसा त्या उतराक सकत आसा त्या उतरांत हांव आज आपाक घडटात तेच उतार आमकां मेळ्ळा जे कितें जेजून सैतानाक सांगिल्लें तें उतार आमचें तें आसा पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ते उतार आमी उपेग केल्ल्या वेळार खंडीत आमकांय जेजूची मजत मेळटा आमकांय जेजूचो सांगात मेळटा पूण जायते फावटी ह्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरिना ह्या उतराचेर आमी ध्यान करिना उतराचो महात्व आमकां कळीत ना देखूनच जेजू म्हणटा देवाच्या उतरा प्रकार आमी जिवंक आसा प्रत्येक जावन ह्या 40 दिसांनी आमचे ते आसो राग मोसोर हांकार द्वेश हे सगळें आमी पयस करूंक आसा देवाच्या पुत्राचेर पातयेवचे मातणे आमचे ते असले अवगुण आमी मोडूंक आसात आमी एक परिवर्तन जाल्ली नवी जिणी जियोवंक आसा कशें निनिवेचो लोक देवाचे उतार आयकलेंच परिवर्तन जालें गे तशेंच आमकांय परिवर्तन जावंक जेजू एक आपण दिता आमच्यो पाड वंदोन्यो पयस करूंक आमचे ते असले अवगुण पयस करूंक मागणे उपास आनी दान धर्म करन जेजू बरी जावंक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वो गरज मू हे 40 दीस म्हाका आनी तुका आपण दितात पूण देवाच्या पुत्राचेर आमी पातयेवंक जाय कित्याक जेजू आपयता जेजू तुमकां आपयता जेजू म्हणटा म्हजे ते पाटये म्हजे ते तूं पाटये जिणी बदलून तूं म्हजे ते पाटये देवाच्या पुत्राचेर तूं पातयेन म्हजे ते पाटये वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकांय एक चॅलेंज म्हणून आमी काडूंक जाय देवाचे उतार आमकां एका रितीचें धैर्य दिता एका रितीची घटाय दिता एका रितीचें बळ दिता ते उतर आमी पातयेवंक जाय त्या देवाच्या उतराक अर्गान दिवया एक गीत आमी गावया Pansanko 88 page number 88 Jesu apoita maka tuka gopantapल्या Jesu apoita सक्कड आमी गावया Jesu apoita Jesu apoita maka tuka gopantapल्या Jesu apoita tuka amchi pusta धैर्यान आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागी आसा खंयच्याय घडी उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागी आसा जेजू आपोयता जेजू आपोयता म्हाका तुका गोपांतापल्या जेजू आपोयता कश्टांत सांपडल्या वेळार नश्ट आनी आसताना तो आमकां निराश करिना बदलाक आमकां धैर्यान तो आपयता ये तूं म्हजे सांगात राव हांव तुका राखता हांव तुका सांबाळटा म्हणटा समी ह्या समेचेर आमी पातयेन दवरुया ताच्या उतराचेर आमी पातयेन दवरुया आनी गावया
कष्टान संप्रताना नष्टानि अडचताना कष्टान संप्रताना नष्टानि अडचताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उपलोन धरता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उपलोन धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता कष्ट दुख अनवर आयिल्ल्या वेळार म्हाका भावान आनी भयणीनो जेजू म्हज्या सांगात रावता म्हाका पिडा आसतना मुलो दिल्ल्या वेळार तो म्हाका लागींच आसा कित्याक तो आमचो मोग करता तो आमकां राखता तो आमकां सांबाळता विघ्ना अनवरानी विश्वास दंडताना विघ्ना अनवरानी विश्वास दंडताना धैर्यान भरता सांबाळ व्हरता पोटलोन धरता मोगान आमकां धैर्यान भरता सांबाळ व्हरता पोटलोन धरता मोगान आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता आपयता जेजू आपयता वै मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू सदांच म्हाका आपोवन आसा तो म्हाका त्याच्या मोगान भरता त्याच्या उतार हांवें आयकल्ल्या वेळार त्याच्या उतार हांवें जियेल्ल्या वेळार तो म्हज्या सांगाता रावता कित्याक हांवें सांगलें देवाचे उतार मेल्ले उतार न्ही ताका जीव आसा त्या उतराक सकत आसा देखूनच जेजू सैतान नाडटाना तो म्हणटा मुनीस उड्यार मात जियेना बदलाक देवाच्या तोंडांत येता हर एका उतरांत तो जियेता 40 दीस उपास करून जेजूक भूक लागली जेजूक पुरासन जाली जेजू थकल्लो मोगाच्या भावार आनी भयणीनो ह्या वेळार जेजूक कानाची गरज आसली मुंड्याची गरज आसली देखून सैतानाक वो एक बरो अवकाश म्हूण समजता आनी जेजू थंय तो येता तूं देवाचो पूत वय तर हे पातोर आसले उंडे कर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूक भूक लागली म्हळ्यार हांवें आनी जेजू देवाचो पूत ताका साथ दिया आसले पूण जेजू सैतानान सांगिल्ले बरें आयकना जेजूक भूक लागली फातर आसले उंडे करून ताणें खावं येते आनी सैताना मुखार आपणाक एक हिरो जावं येते पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू हिरो जावंक ह्या संवसाराक आयिल्लो न्ही जेजू बापाचे उतार घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो ताणें बापाचे उतार मात्र पाळूंक जाय आसले
देखून जेजू म्हणटा मनीस उंड्यावरूय मात्र जियेना बदलाक देवाच्या तोंडातावन येता त्या हरी एका उतरा मुखान तो जियेता. जेजू देवाचे मिसांव करूंक ह्या संवसाराक आयिल्लो त्या देखून सैतानाक देवाचे मिसांव पयस करूंक जायना. कित्याक जेजू देवाच्या उतराच्या सक्तीन जियेतलो. देवाच्या उतराचे सकत ताचे ते आसले आनी त्या उतरातावन सैतानाचे तोंड दांपयता. उपरांत परतून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो सैतान जेजूक एका शिकाराक आपोवन व्हरता आनी हांगा तावन तूं सकला उडी मार. तुका कांयच घडचें ना कित्याक तुजे देवदूत येतात आनी तुका सांबाळटात. पळया सैतानाक जेजूची पदवी कळीत आसा. सैतानाक जेजूचो अधिकार कळीत आसा ताचे सकत कळीत आसा. पूण आमकां जायते फावटी जेजूची सकत आमकां कळीत ना. सत्य विशयांत आमी जाणा. सैताना कळीत आसा जेजू सकला उडल्यार देवदूत येवन ताका राखतात सांबाळतात. ताच्या पांयाक कितेंच जायनासतना ताका बाचाव करतले म्हणून सैताना ती कळीत आसा. पूण आमी जायते फावटी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरिना. जेजूच्या उतराचेर भरवसो दवरिना. देखून आमी चलवता. पूण जेजू शिखरांत उडी मारूंक म्हणल्याक जेजू म्हणटा सर्वेस्परा तुजे देवाची परीक्षा तूं करिनाका. जेजूक शिखरांत हांव सकला उडी येते आनी खंडीत ताका कितें जातना कित्याक देवदूत ताका राखते आनी सांबाळते. कित्याक आमच्या हर एकल्या फाटल्यान एक देवदूत आसा. तो आमकां राखता. राखण बुडवो आसा तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. हांगासर जेजू की धैर्य आसले. पूण मोगाच्या भावान आनी पयलीं जेजू देवाचे उतार आयकूंक ह्या संवसाराक आयिल्लो सैतानाचे उतार आयकूंक न्हय. जायते फावटी आमी संवसाराच्या लाभदोनेक देवाचे उतार सोडून हेर उतार आमी आयकता. पेल्याचे उतार आमी आयकता. कशें आदावन आनी एवेन ते शंत केलें. देवान म्हणलें आदावक त्या रुखाचे फळ तूं खायनाका. त्या तोटाच्या मदगात एक रूख आसा त्या रुखाचे फळ तूं खायनाका. उरलें कितेंय करियेत कितेंय तुवें खावयेत. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सैतान थंयसर मोदें येता आनी येवेक तो नाडटा. तें फळ केल्यार तूं देवा परी जाताय. तुजे दोळे उक्ते जातले म्हणून बुलयता आनी येव आनी आदो देवा बरी जावच्या खुशेन तें फळ ते खातात आनी देवाचे उतर ते गण्य करिनात. देवान तांकां जायते अवकाश दिल्ले. केवळ एका रुखाचे फळ मात्र कांय नाकात. उरलें कितेंय करियेत. हांगासर ताणें फळ घेवन ओडलें पातक करुना बदलाक देवाच्या उतराक विरोध वचोवन ताणें पातक केलें. देवाच्या उतराक विरोध वचोवन ताणें देवाक मानता तसलें करूंक ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी थोडे फावटी आमच्याच स्वार्थाक लागून आमच्याच आशेक लागून देवाच्या उतराक चड गौरव दिवना. हेरांच्या उतराक आमी गौरव दिता. पूण जेजू मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या खंयच्याय उतराक बोलना बदलाक देवाचे मिसांव करूंक आयिल्लो जेजू देवाचे उतर मात्र आयकता. देखून तो सैतानाक म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाची तूं परीक्षा करिनाका. आनी तिसऱ्यान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो सैतान जेजूक एका उबार पर्वताक आपोवन व्हरता आनी तें तावन सगळो संवसार तो दाखयता. म्हज्या पांयांक पडोवन नामास्कार कशी तर हें सगळें तुजें जातलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितली एक आशा ग्रेस जावंक अधिकार मेळोवंक व्हरती एक आशा सैतान जेजूक दाखयता. पूण आमकां कळीत आसा जेजू देवाच्या उतराच्या बळान त्या सैतानाचेर अधिकार चलयता आनी म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाचे मात्र आराधन कर. ताची मात तूं सेवा कर. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू देवाच्या उतराच्या बळान जियेलो. आज आमकां ह्या करेजमात ह्या 40 दिसांनी जेजू आमकां असलेंच आपोवन दिता. हांवें देवाच्या उतराक मात्र गौरव दिवंक जाय. देवाच्या उतराक मात्र महत्व दिवंक जाय. सांगता आसता प्राजिताक आनी उपासाक महत्व दिवंक जाय. तो खंडीत देवाची अपार कृपा म्हजी जातली. ताची कृपा म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर देवून वेतली म्हणून जेजू ह्या गणिता मुखांत्र म्हाका आनी तुमकां सांगता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. वो एक वर्त अवकाश ताणें आमकां फावो केला. करेजमाचो काळ कुरपेचो काळ म्हळें
हे 40-30 मागण्यात उपासांत आणि दान धर्म करणं आम्ही जी निसारता तर देवाच्या उतरा केले चड महात्व दिता तर म्हळ्यार मागण्या केले चड महात्व दिता तर खंडीत कशें जेजू सैतानाचेर जैत वरो सोंकलो तशेंच आमकांय तसलेच एक भाग फावो जातले देखून जेजू कडेन आमी मागया ये मोगळा जेजू सदांच आमच्या सांगाता तूं राव आमकां ह्या संवसारार कश्ट अणवर येता आसतना अडचण येता आसतना या आनी कसली ते सभा येता आसतना आमकां तूं राख कशें तूं देवाच्या उतराच्या बळान जियलय तसलेंच एक देवाच्या उतराचें बळ तूं आमकां दी म्हणून ह्या सुमे लागीं आमी मागया आनी गावया गीत पांचसंको 24 पेज नंबर 24. आमचे संगी तूं आसाय सुखां दुखां तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखा तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय बेंबेरान ते आमकां दोस्ताना धैरान आमकां तूं भरताय जेजू बेंबेरान ते आमकां दोस्ताना धैरान आमकां तूं भरताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां जोड दिताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां जोड दिताय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखा तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय एक सुरपोनांत आमी आसतना मोगा सांगा तूं दिताय जेजू एक सुरपोनांत आमी आसतना मोगा सांगा तूं दिताय जेजू मोना तडीक आमी पावतना सरसान जिवीत लाभयताय जेजू मोना तडीक आमी पावतना सरसान जिवीत लाभयताय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखा तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय संगी तूं आसाय सुखा दुखा तूं संगी आसाय जेजू तूं तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय जोहां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 17वो अध्याय 15व्या वाक्यातावन 19व्या वाक्य संवसारांतलें तांकां काड म्हूण हांव मागना
पूण तांकां वायट हातावन राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतारस सत जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात. आनी ते सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे बसत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. देवाचें उतार हें. कणीक तुका क्रिस्ता. बस मोगाचें न्हू करेज्म प्रारंभ जाल्ल्या ह्या वक्ता करेज्मांत एक सत आटापण आसा आनी तें जावन आसा कालच्या दिसा सिंधीच्या बुधवारा दिसा आमकां गोबोर घालन माथ्यार सांगलें धुळीत हांव तूं आयिल्लोय धुळीक तूं वेतालोय. त्या देखून हो संवसार शाश्वत न्हय. हो संवसार परमनंट कांय न्हय पूण जो आत्मो शाश्वत जावन आसा. आत्म्याक मरण ना, कुडीक नश्वर्ती ती मरण पावता. सत मनशान जाणा जावंक सर्वेस्परो म्हाकान तुका उलो दिता. आयच्या वाचपांत सोमेन जेजू सांगता जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच ते हे संवसाराचे न्हय. आमी ह्या संवसारांत तात्कालीक तरान आसा. आमी हांगाचे नागरीक न्हय. हें सत ह्या करेज्मांक कळोवंक आमकां सर्वेस्पोर उलो दिता. थंयसर समी एक उतार सांगता जशें तुवें म्हाका संवसाराक धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसाराक धाडल्यात. परत सांगता मोगाचें न्हू जशें तुवें म्हळ्यार बापान जेजूक संवसाराक धाडलो तशें जेजू म्हाका आनी तुका संवसारांत धाडल्यात. आनी हे संवसारांत आयिल्ल्या जेजून पयलें कितें केल्लें म्हणलें सवाल बाप्तिज्म घेवन 40 दीस ताका पवित्र आत्म्यान आराण्याक व्हरून गेलो. थंयसर आमी येदोळसो आयकले ताका सैतानान विविध रितीच्यो ताळण्यो दिल्यो. आनी ह्या 40 दिसांनी तो उपास रावलो. कित्याक हो संवसार असो तो न्हय. संवसाराच्या खाणा जेवणाचे की सड कुडीच्या खाणा जेवणाचे की सड आत्मो घट जावचें ताका गरजेचें आशिल्लें. आत्मो घट जावचें गरजेचें जाल्ल्यान सोमया जेजून 40 दीस खाण जेवण शेवंक ना. बापायन संबंद दवरलो. थाळण्यो ताचेर आयल्यो आनी ताचेर जैतवंत जालो. आज म्हाका आनी तुका सोमी जेजू ह्या करेज्मांत एक सत कळीत करूंक आशेता. हांवें हें अध्ययन करता आसतना म्हज्या मोतयेक आयलें भोवसंख्यात ह्या भारत देशांत आसचे तांणी पातयोंच्या भगवद्गीतेंत मोक्ष जोडूंक जाय जाल्यार 4 वाटो आसा. 4 वाटो आसा. एक तांच्या प्रकार कर्मयोगा म्हळ्यार तुवें निस्वार्थान बरीं कामां करून ह्या मुखांत्र तांच्या देवाक तांणी प्रसन्न जावन मोक्ष जोडूंक.
दुसरी वाट भक्ती योगा म्हणजे भक्तीपणान मागणे स्तुती तांचे भजने करणं देवाक तांकां खुशी करून त्या मुखांतर तांणी मोक्ष जोडूंक आनी एक वाट. तिसरी वाट जावन आसा राजयोगा म्हणजे योगा करणं ध्यान करणं त्या मुखांतर तांचे विश्व नियंत्रणाक हाडणं तांणी तांच्या देवाक प्रसन्न जावन तांणी मोक्ष जोडूंक. आनी चवथें जावन आसा ज्ञान योगा म्हणजे आत्मो दुसरें कूड दुसरी मोत स्थिमितार दवरून आत्म्याक चड म्हत्व दिवन दिसांतल्या देवाक तांणी पळोवन थंयसर त्या जाणवायेन तांणी जियोन ह्या मुखांतर मोक्ष जोडचें. आनी भगवद्गीता म्हणटा तें भक्ती मार्गा सुलाभ तुवें भक्तीपण आदारल्यार जालें स्तुती थंयसर तांचें भजन केल्यार जालें मागणें म्हळ्यार बरें तें सुलाभाची वाट. कर्मयोगय सुलाभ कित्याक तुजें काम बऱ्या तरान कर अपेक्षा कांय करनाका आनी तुका खरी एक देवान करचें म्हूण चिंतून थंयसर सोंडी आनी तुका ती वाट धरूंक सुलाभ. राजयोगा इल्लें कश्टांचें म्हळ्यार ध्यान करणं विश्व नियंत्रण करणं त्या मनशान संबंध तांच्या देवा थंय जोडूंक आसचें तें प्रयत्न इल्लें कश्टांचें एक वाट. पूण वर्ती कश्टांची वाट म्हळ्यार भगवद्गीता म्हणटा वर्ती कश्टांची वाट म्हळ्यार ज्ञान योगा म्हळ्यार मनशान जाणवाय खरी जोडची अदृश्य देवाक जाणा जावन आत्मो दुसरें लौकीकपण दुसरें मोत स्थिमितार दवरून जाणवायेन तांणी मोक्ष जोडचें. आनी ह्या विशयींत भगवद्गीतेच्या 12व्या अध्यायांत 5वें वाक्य स्पश्ट तरान थंयसर सांगता आत्मो जावन आसा वास्तवीक आनी नीज, संसार जावन आसा लौकीक आनीक तें नश्वर. आनी ह्या वर्थ्या मट्टान मानसीक स्थिमिता दवरून खेदाळा एक व्यक्ती थंयसर तांच्या देवा लागीं संबंद दवरता. तसले हजारो लोकां पैकी त्या वाटेनेचे जाणवायेन जर तर कोणी वतीत जाल्यार ती वाट इतली कश्टांची की हजार लोक गेल्यार तांचो एकलो परफेक्शन जोडता आनी ताच्या हजार परफेक्शन जोडल्यांत एकलो मोक्ष जोडूंक शकता. 7व्या अध्यायान थंयसर उल्लेख केला. हांव आज कित्याक हे उल्लेख करता म्हळ्यार स्वामी जेजू ह्या आपल्या जिवितांत ताणें दाखोवन दिलें देव म्हळ्यार आत्मो. सांजवांच्या त्या शुभवार्तेन आमी पळयता स्वामी जेजू सांगता देव म्हळ्यार आत्मो, आत्म्यान आनी सदांच ताका आराधन करूंक जाय. 4थ्या अध्यायान आमी पळयता समार्याकडच्या स्त्रियेक मेळिल्ल्या वेळार मनशान हे 7 जाणां जायसय. हे 7 जाणां जाल्ल्या वेळार आत्मो शाश्वत, आत्मो देवातय संबंद दवरूंक शकता आनी आत्म्यातय केंद्रीकृत जावन जिवन जियोंक सर्वीस फॉर स्वामी जेजू म्हाका तुका उलो दिता. आनी त्या देखून हांवें तुवें पळयलें जाल्यार पळयत पुस्तकांत स्वामी जेजू सामातेबाच्या शुभवार्ता प्रमाणे स्नान घेवन 40 दीस उपास करण उपरांत ताजें मिसांव काम प्रारंभ करता. धाडलेलें काम कितें आसा 40 दीस उपास कर ताजे उपरांत ताजें मिसांव प्रारंभ करता. मोगाचें न्हू
हांव आनी तूं धाडलोलो व्यक्ती ह्या संवसारांत जावन हांवें आनी तुवें ह्या संवसारांत जेजून धाडलेलो व्यक्ती जावन म्हाका आनी तुका मिसांव आसा हांव म्हणटा मिसांव म्हळ्यार केवळ धार्मीक मिसांव मात्र न्ही सामान्य तरान चिंतचें मिसांव म्हणल्यार कुठलें धार्मीक मिसांव जावं पुरो लौकीक मिसांव जावं पुरो दावीद रायाक सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या काळजाचो काळीज तें पूण तो राय जावन ताचें मिसांव ताणें केलें अब्राहम इसाक जाकोब देवाक मोगाचे ते तांच्या लौकीक जिणेद्वारे तांच्या भावार्थद्वारे तांणी बरी जिणी जियेले पवित्र पुस्तकाचे विविध एस्तर राणी जावंक पुरो जुडीत जावंक पुरो इतर अभिषिक्त सबार व्यक्ती तांणी बरें केलें तांणी तांच्या जिवितांत जायतें बरें केलें एक अभिषिक्त जावन मोगाचें न्हू अभिषिक्त जावन तांणी जायतें बरें केलें आनीक संवसारांत तांच्या कुळयेक जुदेव कुळयेक बादशावी तांणी दिवंक शकलें म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत विविध रितीचें मिसांव दिलां जावंक पुरो एकल्याक धार्मीक जावंक पुरो एकल्याक धाकटेर जावंक पुरो एकल्याक बिझनेसमॅन जावंक पुरो एकल्याक चार्टर्ड अकाउंटंट जावन विविध वृत्तींनी कृशीक जावं विविध वृत्तींनी विविध संगतींनी म्हाका आनी तुका एक मिसांव दिलां आनी हे मिसांव सोम्यान जिजून आमच्या वृत्ते मुखांतर आमच्या कामा मुखांतर ताचे शुभ वार्ता प्रसार करूंक आमच्या करण्यांनी आमच्या उतरांनी शुभ वार्ता प्रसार करूंक म्हाका आनी तुका अवकाश करून दिला आनी हो अवकाश हांवें तुवें जारी करीचे जाल्यार हो खरेंच असो काळ जावन आसा मोगाचें न्हू हमकांच आमी ज्ञान जोडून सत तें जाणा जावं त्या प्रमाणे वेचें पयल्यान पयलें जाय ह्या करेस्माच्या काळार भक्त हांव तूं खंडीत जावनी आमी आदारता मिसाक वेता उपास करता दान धर्म करता सगळीं सबार जाणां बरीं खरीं क्रिस्तांवां हें करतात पूण आजचे खंयगे उंचल्या मट्टाचें चिंताप उंचल्या मट्टाचें भोगाप आमची जिणी जावंक जाय ह्या करेस्मांत आनी तें जावन आसा पयल्यान पयलें हांवें तुवें असलें एक एटिट्यूड असलें एक चिंताप आमचें तें हे जागे सोम्याची खुशी करूंक न्हय म्हजी खुशी म्हणलें ह्या करेस्मांत आमचें मिसांव पूर्ण जावं खंयचेय मिसांव जावं दी आमच्यांत उडास करूंक जाय म्हजी खुशी न्हय देवाची खुशी हांव करता म्हणलें हें चिंतपाचें मट्ट पावोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत सोम्या जिजून पयले फावटी थंयसर स्नान घेवन येता आसतना पवित्रत्वान ताका आरण्याक व्हेलें म्हणून सामाते असो 4 अध्याय पयलें वाक्य थंयसर सांगता जेजून स्वाकुशेन गेल्लो न्ही पवित्रत्वाची ती खुशी जावन आसली आनी त्या देखून पवित्रत्वाची खुशी करन थंयसर आरण्याक गेलो आनी ताणें उपास केलो ताका कुर्साचें मरण लागीं येता आसतना त्या वेळी ताणें केल्लें मोगाचें न्हू आमी पळयता सा लोकाच्या 22व्या अध्यायांत 42वें वाक्यांत बापा तुजी खुशी जाल्यार ही कास म्हजे तोंड पयस कर तरी पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं पळया मोगाचें जिणेंत एक धाडलोलो व्यक्ती जावन सर्वेस्परान धाडलोलो व्यक्ती जावन ताणें मागणें केलें मात्र न्ही थोड मागणें करनासलो ध्यान केलें मात्र न्ही भगार एक उन्नत रितीचें चिंताप आनी तें जावन आसा म्हजी खुशी न्ही भगार देवाची खुशी जावं
आयकूंक बारी सुलाभ जाताय आमी देवाची खुशी करता म्हणून जायना मोगाच्या सामान्य मनशाक देवाची खुशी करूंक जायना कित्याक मनीस काळीज गरवी काळीज हट्टी आनी आमकां पक्काक आमची खुशी सोडून दिवंक आमकां जायना पयत पुस्तकांत आमी पळयता म्हणण्याच्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायान 12वें वाक्य पळयता नासाचे आदी मनशाचें काळीज गरवी जेरेमिया प्रवादी 17व्या अध्यायांत 9वें वाक्य म्हणटा दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कापाटी तें बरें करूंक जायना ताजो ठाव घेवंक कोण शकता इतले मनशाचें काळीज घट घमंड इगो स्वार्थ अशें आसा की देवाची खुशी करूंक आमकां मस्त कश्ट मोगाच्या खेदाळा हांव आत्मो न्ही एक कूड म्हणून तितलें घट्ट मनीस चिंतूंक शकता तवळ मात्र लौकीक खुशाल देगेक दवरन आत्म्याची खुशी आत्म्याची घटाय खातीर देवाची खुशी करूंक मनीस शकता पूण इतल्या उंचल्या मट्टाचे जाणवाय मनशाक येजे जाल्यार ताका देवाची कृपा मस्त गरज हो करिस्माच्या काळार कृपेच्या काळार हांवें आनी तुवें फस्ट प्रयत्न करूंक जाय उरलें पुरा करता आमी जायच ना म्हण हांव पूण हे दीस जावन दित आमचे मुखले 40 दीस जावन दित मोगाच्या न्हू देवाची खुशी करचें तसलें काळीज सर्वेस्पर देव आमकां रस्तो न्हू ह्या दिसांनी सर्वेस्पराची खुशी करूंक हांवें तुवें प्रयत्न करचें सर्वेस्पराची खुशी करूंक प्रयत्न करचें हें केवल साध्य जाता खेदाळा हांव आनी तूं घट्टी एक निर्धार चिंता आमचें थंय घट जाता देव जावन आसा आत्मो हांवें जावन आसा आत्मो आत्मो शाश्वत आत्मो नीज कूड आनी संवसार तें जावन आसा नश्वर ह्या चिंताप घट जाल्ल्या वेळार मात्र आमी ह्या 40 दिसांनी करच्या उपवासाक एक खरो अर्थ येवंक शकता दुसरी संगत हांवें तुवें ह्या करिस्मांत उडास दवरी जाय प्रक्रियाक खालतीमान घालचें आसलें म्हजो आत्मो हांव एक आत्मो देव एक आत्मो ह्या आत्म्या मध्ये संबंध जोडच्या त्या प्रक्रिया कितें आसा त्या प्रक्रियेंत म्हजें मिसांव चलता आसतना हांवें खालतीमान घालूंक ती म्हज्या जिवितांत ह्या करिस्मांत आमकां अवकाश मेळोवंक जाय मोगाच्या प्रक्रिया केदाळे कश्टांची उडास दवरा प्रक्रिया केदाळे कश्टांची जुजे जेजूचो जुजे जाकोबाचो पूत जुजे आमकां सांगूंक सुलाभ तो इजिप्ताचो प्रधानमंत्री जालो म्हणून प्रक्रिया ताची कश्ट आसली प्रक्रिया कश्ट आसली आमी पळयलें जाल्यार ताका इजिप्तांत धाडूंक बापूय तयार नासलो तो ताच्या पुताचेर इतलो मोग की पुतान झुजेन खंड जावन इजिप्ताक वचोंक असाध्य जाल्ले विशय जाकोब खंडीत ताका भायर सोडनालो ताका मोगाचो पूत उरल्या पुतांक सोडूना आनी ताका खंयसर सोडटालो आमी पळयलें जाल्यार त्या झुजेन ताच्या जिवितांत आमी 2व्या अध्यायान उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्यान पळयलें जाल्यार इजिप्तांत दानी मेळटा म्हणून जाकोबाक खबर मेळ्ळी ताणें आपल्या पुतांक म्हळें तुमी कित्याक एकामेका पळोवंक पडल्यात आनी तो तांकां सांगी लागलो आपले इजिप्तांत दानी मेळटा म्हूण हांवें आयकलां थंय वचा आनी आमकां इल्ली दानी मोलाक घेवंक हाडा अशें आमी भुकेन मरचे ना केवल इजिप्तांत दानी मेळटा म्हणल्या खातीर ताणें जाकोबान आपल्या पुतांक थंयसर इजिप्ताक धाडलें खाली जाल्यार खंडीत तो जाकोब ह्या झुजेक
इजिप्ता धाडूंक खंडीत ती तयार ना पूण सर्वेस्परान कितें केलें ताका झुजेक ताजे जाकोबाक झुजेचेर मुस्तू मोग आनी त्या देखून आपणाक सांगत तसो जे पयसो सोनूचो बरें पूण हो मोग कितें ताज्या जिवितांत ताजें मिसांव आसलें एक इजिप्ताक वचून प्रधानमंत्री जाय म्हणून खंडी जावन साध्य नासलें तो मोगा वरवीं ताका बांद तो मोगाचो पूण कितें घडटा प्रक्रिया प्रारंभ जाता आनी प्रक्रिया प्रारंभ जाताना आमी पळयता या झुजे थंयसर भावांक मेळोवंक गेल्ल्या वेळार आमी पळयता उत्पत्तीच्या 43 ग्रंथांत 18 वाक्य म्हणटा ताणें ताका पयस जावन देखलो म्हळ्यार उरल्या भावांनी झुजेक पयस जावन देखलो तो तांचे लागीं पावचे आदींच ताणें मासल्यात केली आनी जो जीव काडूंक निर्धार घेतलो ते एकामेकाक सांगी लागले पळय स्वप्नेली येता येया आनी जो जीव काडया आनी उदकांतल्या एका बांयत ताका घालया असलें एक कठोर घटन ह्या झुजेच्या जिवितांत जालें झुजेक बघून आसतलें म्हाका इतलें स्वप्नांत अशें पुरा दिसलां सक्कडे म्हाका नमस्कार करचें दिसलां तरी पूण ह्या भावांनी म्हाका पोट्टू बायंक गेला हें कसलें देवाची मांडावळ पूण तो देवाच्या कुशेक खालती मान घालता मोगाच्या आनी उपरांत आमी पळयता आमकां हें गुत्ता सकणाक ताजे उपरांत तांकां जुशीमारचें नाका म्हूण बगलें तांकां ताजे उपरांत तांकां इक्या म्हूण बगलें आनी त्या देखून 28 वाक्य म्हणटा ताणें झुजेक 20 रुपयांच्या नाण्याक इस्मायलेतांक विकलो थोडे मिदियानाचे व्यापारस्ते वाटेन आयले ताणें झुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो ती प्रक्रिया पळया म्हाका प्रक्रिया ती क्रिया ताज्या मिसांव त्या पावंडाक पावोवंक आसची ती प्रक्रिया कश्टांची आसली आनी मनीस जाल्यार म्हाका आनी तुका ह्या प्रक्रियाक आमकां साकार दिवंक जायना खेदाळा मनीस हाका साकार दिजे जाल्यार तुजें इतली मोत घट आसा जेगी सर्वेस्पर देव कितें म्हज्या जिवितांत करता तें पुरा बऱ्याक म्हणलें आनी सर्वेस्पर देवाक खालती मान घालचें दिसलें तसलो एक मानव असल्यार मात्र हें साध्य आसा उपरांत हांव तूं जाणा ताका खंय व्हरतात थंयसर मागीर एखाद्या कारबार चलयता थंय ताका झैलाक घालतात आनी थंयसरी तो कंगाल जायना खंयसरी कंगाल जायना सर्वेस्पराच्या प्रक्रियेचेर म्हळ्यार प्रोसेस आमी इंग्लिशान म्हणटा प्रोसेसाचेर तें मिसांव तेजें कंप्लीट जावच्या तेज्या प्रक्रियेचेर तो देवाचेर पातयो नासलो त्या दाविदाच्या जिवितांत तशें जालें ताका राय म्हूण अभिशेक केल्लो ताजे उपरांत गोलियताक तो जुशी मारता उपरांत सावल ताका जुशी मारूंक येता आनी त्या देखून दावीद धांवता आरण्याक धांवता वेगळ्या जाग्यांक धांवता कश्ट जाता ताजे सांगात आसले ताका फातरावंक सोदतात विशेश रितीन दावीद कश्ट जाल्या उपरांत प्रक्रिया ताजी जाल्या उपरांत मागीर तो इस्रायलाचो राय जाता आज हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता मोगाच्या न्हू ओ खरेंच मातसो काळ जावन दी म्हाका आनी तुका घटाय दिवचो आत्म्याक घटाय दिवचो संपूर्ण देवाची खुशी करूंक आमकां घटाय मेळोवन दी म्हणून आज आमी मागया वो खरेजमाच्या काळार मुखल्या 40 दिसांनी सर्वेस्पर देव म्हजो आनी तुजो आत्मो घट करून दी मुका आनी तुका ह्या आमच्या मिसांव आमकां धाडलां ते मिसांव पूर्ण करच्या खातीर जें कितें आमच्या जिवितांत प्रक्रिया जावन आसा जावं करो अवमान निंदा भोगचें जावं करो कश्टोवचें जावं करो विविध रितीर हिणसणें आयकुचें जावं करो विविध रितीच्या संकश्टाक पडून येवचें तरी पूण हें सगळें कितें प्रक्रिया आमच्या जिवितांत घडटा ती सर्वेस्पराच्या खुशे प्रमाणे आमचें मिसांव कंप्लीट करूंक आमी धाडलेले व्यक्ती जावन
मिसांव कंप्लीट करूंक म्हणलें एक दृढ बरोवसो भावार्थ आमचे थंय उपजोवचें आसतलें ह्यो मुखले दीस आमकां घटाय दिवन दिता. जर तर ह्या खरेजमांत आमचे थंय असलो प्रवृत्ती असलो मनोभाव हांव तूं वाडोवंक पळयता, हांव तूं असलो मनोभाव तो जियोंक पळयता, थवळ ह्या खरेजमाचो काळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सुफळ जातालो. उरलें पुरो जायचें हांव नाका म्हणना. हर एक दीस मिसागेचें, हर एक दीस भक्तीपणादारचें, दान धर्म करचें, बरी जिणी जिवनचें गरजेचें ना म्हणना. तरी पूण श्रेश्ठ जावन आसा, श्रेश्ठांतलें श्रेश्ठ जावन आसा हांवें तुवें आमची खुशी न्ही बापाची खुशी करूंक. आमची खुशी करची आमकां संवसारांत संतोश मेळच्या खातीर, आमी मरता पर्यंत ह्या संवसारांत एक सुखान रावच्या खातीर. पूण बापाची खुशी कशी आसा म्हूण आमी नेणाव. जेजूक कुर्सार मारता आसतना त्या प्रक्रियेत वचोंक आसलो, ताका मुस्तान सांगलें गरज नाशिल्लें म्हणून ताका थंयसर भायर जावन येत आसलें. पूण तो प्रक्रियाक त्या प्रोसेसाक खालतीमान घालता आनी तो कुर्सार मोडटा तेजे मिसांव कंप्लीट करता तो. त्या देखून हांव आनी तूं ह्या देशांत ह्या संवसारांत हांव तूं जियेत आसतना सोम्या जेजून धाडलेले व्यक्ती जावन हांव तूं जियोन आसतना हो करिश्माचो काळ जावन दी, कुरपेचो काळ आमच्या जिवितांत आमकां सर्वेस्पराची खुशी करूंक खालतीमान घालचें आसलें बरें काळीज आमकां सर्वेस्पर देव रसो दी. ह्या जिवितांत जियोचे कश्ट फूड करना ह्या सर्वेस्पर ताच्या खुशे प्रमाणे म्हाका बऱ्याकशे म्हजे कश्ट बदलावण करता म्हणलें धैर्य आमकां लाभोवन दी. मुखलें जिवीत आमचें आशिर्वादाचें जावन खरेपणी हो करेजमो अर्थबरीत रितीर आचार संगो सर्वेस्पर देव आमकां कृपा लाभोवन दी. आमेन. सर्गींच्या बापा, आमकां आमी तुज्या हातान समर्पण करता. आमच्या आत्मीक परिवर्तनाक कितें गरज आसा तें आमच्या जिवितांत आमी आचरसूंक सोम्या आमकां तुजी कृपा लाभय. आमकां येवचे हर एक ताळणे वयर जैत व्हरूंक आत्म्याचें बोळ आमकां लाभय. आमची खुशी न्ही बागार तुजी खुशी समजून त्या प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत जावंक आमकां जाणवाय आनी बुदवंतकाय दिवन पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन लाभय. त्या मारिफात सोम्या खरेपणी तुजो पाटलाव करूंक आनी आमचो आत्मो नितळ तरान सांबाळूंक जाय आसली दैवीक मजत तूं आम्हा समेस्तांक लाभय म्हण मागता हांव. आमेन. समर्पण करता सोम्या हर एका पिडेस्ताक तुज्या हातांत. तुजी गूण करची सकत आम्हा समेस्तांचेर देवय. आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्या हर एका पिडेस्ताचेर सोम्या तुजी काकुळतीची दिश्ट घालना. तांची पिडा गूण जावंक, तांची पिडा सोसूंक तांकां आदार आनी कृपा लाभय म्हण मागता हांव. तांची सेवा करतल्या हर एका दाक्तेरांक, नर्सांक आनी तांचो सांगाता आसलेल्यांक सोम्या जेजू सारकें मार्गदर्शन लाभोवन तांचे मुखांत्र तांकां बुजवण आनी शांती लाभाशें कर म्हण मागता हांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराबाशे करा बरा बराबा. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या, तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस घडी घडी गुण कशी जगत भोगता. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या, तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक
जगत बघता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सौम्या. मोगळा सौम्या, समर्पण करता हांव तुज्या शेतांत वावुरच्या हर एका याजकाक, मिशनरींक, धर्मभयणींक आनी लायक मुखेल्यांक, तशेंच बावडती लोकांक जाय जाल्ले पवित्र आत्म्याचे मार्गदर्शन आनी तुज्या पवित्र रक्ताचे रक्षण दिवन सदांच तूं तुजें हजरपण हर एकल्याच्या जिवितांत आसा कर म्हण मागता हांव. फुडें येवचे हर एक समस्ये तूं मोडून घाल सौम्या. तुजो पाटलाव करता आसतना मेळचे सर्व कश्ट दग्ध तूं मध्यस्थ जावन रावन मोडून घाल सौम्या. तुजी दैवीक कृपा स्वीकार सौम्या. आमचे थंय आसच्यो हर एक अडखळी मोडून घालना सौम्या. तुजे तावणीची निरंतर काकूळ तूं स्वीकार करूंक आमकां तुजे परिवर्तनाची शक्तीन भर आनी तुज्या काळजांत वळची ती मोगाची जर आमच्या जिवितांत आमी स्वीकार करूंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हण मागता. तुझो पुरो सौम्या मोग तुझो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो मोग तुझो पुरो भूय आकाशरो सौम्या काळजांत पेटून आसून ससार पासून मोग तुझो पुरो सौम्या मोग तुझो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो तुझो पुरो भूय आकाशरो सौम्या भूय आकाशरो काळजांत पेटून आसून सुसान पासून मोगळा सौम्या. ह्या सक्रामेंता मुखार खालतेपणी आमी मागता सौम्या. हो आमच्या खरेंच मातसो काळ विशेश रितीर हांगासर आसल्या हर एकल्यांक माध्यमा मुखान पळोवच्या हर एकल्यांक विशेष रितीचो आशिर्वाद असो आनी कृपेचो काळ जावन तूं तांकां आशिर्वाद कर सौम्या. सौम्या जेजू सर्व भक्तिकांचे तांची पिडा तुजे मुखार आमी दवरता सौम्या. तूं सगळ्यांकी गूण केल्लो सौम्य जेजू जावन वयस जावेल्लो वयस जावन सगळ्यांकी तांच्यांची पिडा गूण केल्ल्या सौम्या जेजू आज आमी खालतेपणी मागता हांगासर हजर आसच्या आनी माध्यम मुखान पळोवच्या हर एका व्यक्तीक सौम्या सर तांची कोडीची मोतीची आनी आत्म्याची पिडा गूण कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुवें सौम्या तुज्या शिसांक दिल्ल्या सर अधिकाराकाल तुवें दिल्ल्या वागदानाकाल आनी त्याच प्रमाणे तुवें सांजुआवच्या सौद्या वाक्यान दिल्ल्या वागदानाकाल म्हजे नवें कितेंय तुमी मागशात जाल्यार हांव तुमकां लाभाशें करतलो म्हणल्या त्या उतरांद्वारे सौम्या ह्या सर ह्या म्हज्या भाव भयणींचेर तुजे आतां आशिर्वाद पडून दी सौम्या. हर एकल्यांकी विशिश्ट रितीर आतां गूण जावंक तुजी कृपा आतां जेवण येवन दी सौम्या. लोकांच्या हत्तमताने वागदानाकाल पळया स्वरूप इच्छु आनी दुस्मानाचे सगळे बॉल्स
पांय तळा मस्तक हांवें तुमकां अधिकार दिला म्हणल्यार वागदानाक आले सोम्या जेजूच्या नांवान ह्या म्हज्या भाव भयणीक दोश्च्या हर एक तरेच्या खोट्या सक्तेक सोम्या जेजूच्या नांवी सर तरेच्यो त्यो सक्त्यो बंधन करता आनी त्यो सर सक्त्यो सोम्या जेजूच्या नांवान कोटायता आनी त्यो यमकोंडाक पडून वचून दिता केदींच ह्या भक्तिकांक कोणाकच बादाक जायनातल्या बरी जेजूच्या नांवान आमी फरमायता सोम्या त्याच प्रमाणे ह्या सर भक्तिकांक तुज्या विशेष तरेच्या कृपेन आर्थीक समृद्धी मोतीचें समाधान कुडीची भलायकी विशेष तरान बरें कुटुंबां जिवीत तांकां फावो करून मागता सोम्या जो कोण विविध गरजा बसत मागोन आसात तांच्या हर एक गरजो तूं पाव तांकां आशिर्वाद कर बेसावनी बर म्हणून तुज्या नांवान आमी मागता आसतना सोम्या जेजू वी प्रे लॉर्ड touch them a lot Jesus touch each one of them a lot in the name of Jesus in the blood of Jesus in the cross of Jesus we command in the name of Jesus that every evil things a lot every disease a lot every financial burdens a lot everything which is making them to suffer a lot let it be broken in the name of Jesus everybody let there be liberty o Lord let there be freedom in the name of Jesus तेंच जालें सोम्या सज जालें जेजूच्या नांवान घोशण जालें जारी केलें आमेन थँक्यू जी हरा बाबा शरत हरा बाबा बाबा हालेलुया हालेलुया शरत हरा बाबा बाबा हालेलुया हालेलुया रे बाशेरे रे रे हालेलुया 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 ला बाबा शेरा बाबा बाबा हालेलुया ला मशकरा बरा बरा हालेलुया 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 Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, touch come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, Hallelujah, la mashakara bara bara ba, hallelujah, hallelujah, Holy Atma, bless her, bless her, bless, Holy Atma, bless her, bla 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 ba 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 ba, hallelujah, 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 जेजू तारक मुझा कांदी दुनिया जेजू माप्यान गुमातुंदी कुर्पी चीज जीनेन मुझा सुमिया सुदांस वाळोनी कुर्पी जेजर जीन मोजा सुमिया सुदांस वाळोनी आपो जेजू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं दिला जेजू म्हाका घून कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार जेजू आमचो मोग करता तो आमकां राखता आनी सांबाळता हर एकल्याक तो आपणूक आशेता पळय मगाच्या भावान आनी भयणीनो जायत्या वसत हांव रक्तस्रावान वळवले त्या स्त्रियेक जेजून आपडलें या त्या स्त्रियेन जेजूक आपडलें आनी ती गूण जाली साबारांक बरें केलो जेजू साबारांची पिडा गूण केलो जेजू मेल्ल्यांक सयत जिवन केलो जेजू आमचे मदें आसा आमकां हर एकल्याक तो पळयता हर एकल्याक तो आपणूक आशेता देखून आमी आतां सुमेच्या आशिर्वाद घेवंक आमकां समे तयार करुया वो मोगाळ जेजू पिडेसा गूण केलो जेजू आमकांय आपणूं दी आमकांय कितें गरज आसा तें सक्कड फावो करून दी म्हणून ह्या जेजू लागीं आमी मागया Sacramenta,
चांगलं करूया पूर्वील्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदाया solvonecia ascat vishna bhavatace bolivia जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं पृथ्वी महिमा सहस्रा सहस्रा एका ताळ्या हसिता तुका दोघांच्या स्फेरिता समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया ये देवाबीचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्ट सौगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना